50. Jesus, Ci la sudicata
जेजू मोगाच्या आत्म्या, ही सकाळी आमी तुज्या पांयाशी आसा. त्याच मोगान तुज्या काळजांतलो मोग आमच्याय काळजांत लासून जेजू मोगाच्या आत्म्या, हे सकाळी तुका परनिपाट नमस्कार करूं. ह्या भोव पवित्र संस्कारांत तुका भेटूं तुजे मुखार आमी आसा. जेजू मोगाच्या आत्म्या, सगल्या मनांत, सगल्या काळजांत, सगल्या बळान, सगले सक्तीन आमची मान खोल बागाव आमी तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू, वेगवेगळी देणी तुवें आमकां दिल्या, जिवीत तुवें आमकां दिलां. हे सकाळी भोव पवित्र संस्कारांत तुज्या पांयाशी रावन आमची भेटवणी तुका ह्या वेळार आमी करता. तुका भेटयता हांव दुनिया आमचें जिवीत, आनी ह्या जिवितांत सगळें जें तुवें आमकां फावो केलां तें तुज्याच हातांत घालता. ह्या दिसाची आमची चिंतनां, आमचे आवडे, आमची उतरां, आमच्यो करण्यो आनी आमच्या जिविताची वागणूक तुज्या हातांत घालता. भेटयता हांव दोनिया तुका सूख दूख, कोश्ट आनी वावर आमचो ह्या आयच्या दिसाचो. भेटयता हांव दोनिया तुकाच सगल्यो आमच्यो मांडण्यो, सगळे आमचे प्लेन आयच्या दिसाचे. तुकाच भेटयता हांव दुनिया सगळे आमचे संबंध, आयज जांकां आमी मेळटले हांव, आयज जें आमी कितें करतले हांव तें तुका भेटयता. भेटयता हांव दुनिया तुका तुवें दिल्ली सगळी देणी आनी दानां. भेटयता हांव दुनिया तुका आमचे सगळे कुडीचे सांदे, दर एक सांदो तुजेच मोहिमेक, दर एक सांदो जिवीत दिवं.
आर्गा तुका दिनवास तुका दुनिया कित्याक तुवें आमकां सर्व मोगान भरलें तुज्या मोगाच्या आख्यान हो दीस सारूंक आमकां फावो कर आंकवार मारये बरोबर हो दीस जिवंक पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी प्रेरणान आमी फुडें वचून शांती समाधान करूं म्हजें जिवीत दुनिया तूं स्वीकार कर ह्या वेळार आमची आर्गांची मागणी आमी देवाक उबारली सगळ्या वेगवेगळ्या देण्या पासत ताची तुस्त करुया ताका वाखाणणी when आमकां तुज्या पांयांची ओळख हाडल्या सगळीं तुजी भेटवपां आमी देणी आमी दिवं आनी जें आमी घेता तेंच आमी दुसऱ्याकूय दिवं आमकां आतां आनी दिवा दिता म्हज्या दुरिताच्या आनी सगळें जें गुण आनी टॅलंट तें म्हाका दिल्यात ताचे खातीर आमकां आतां आनी दिवा दिता आमच्या फादर गॉर्मेंटाच्या जिविता खातीर आयज फादराच्या जिविताची 50 वर्सां सुरू करतात ताच्या जिविता खातीर आनी सगळ्या ताच्या गुणां खातीर आनी ताच्या आमचे पिळगेची देण्या खातीर आमी तुका आर्गां आनी दिवा दिता तशेंच ताच्या आवय बापायच्या जिविता खातीर आमी तुका आर्गां आनी दिवा दिता I praise and thank you for giving me this grace to come at your feet. Father, we could not come to your feet until unless you draw us here. I praise and thank you, Jesus, for this beautiful day you have given. I also praise and thank you, Lord, for Father celebrating his 50th birthday today. You have anointed him, Lord Jesus,
to be our shepherd, Lord Jesus. And He's shepherding us, Lord Jesus, in all the ways, Lord Jesus. Jesus, protect him in all the ways, Lord Jesus. Orquestro, camarón, camarón colaborar. Problem of the ह्या वेळार हांव तुका अर्गां दिता वाकाणटां बीन वाचता काळोखी रात सोंपोवन हो उजवाडीक दीस तुवें म्हाका फावो केलो धन्या तुवें सांबाळ देण्यांनी म्हाका म्हणलां फुडें दोण्याचो उपयोग करून तुज्याच पवित्र आत्म्याचे घोटायेन तूंच म्हाका बळ आनी शक्ती दिताय ह्या पासत हांव तुका अर्गां वाकाणटां आनी बीन वाचता तेच बरी आमची सेवा करून तुवेंच आमकां गेल्या 7 वर्सां हो आमचो गोवणी फादर पॉल मॅक्स आमकां फावो केलो तोच न्हय एक याद न्ही पूण आमचो भाव आमचो इश्ट कसलेय वेळार गरजा आकांताच्या वेळार आपलो सांगात आपली खालत्या उतरांनी आमकां सांबाळटा आमकां फुडें वचोन मार्गदर्शन दाखयता ह्या ताच्या उपकारा खातीर हांव तुका अर्गां दिता वाकाणटां आनी वाचता तशेंच ह्या आधुनीक काळांत जायत्या आव्हानांक तो फुडें कुदता पूण काळजीदारपणान फुडें वेता ताचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद मागता असोच आपलो वावर करून आनी हे तुजे पोरचेक सांबाळून बरें तें दाखोवन तूंच ताच्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान शक्तेन आनी साबार पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी ताका राख आनी सांबाळ आनी ह्या फाटल्या 7 वर्सां जी देणी तेणें आमकां फावो केल्यात जी शिकोवण आमकां दिल्या ताच्या खातीर तुका ती वाचता अर्गां दिता आनी वाकाडटा
सगळे आमचे जिवीत देवाच्या हातांत. सोनिया जेजू, आयज म्हज्या जल्माच्या दिसाक हांवूय तुका किरीत भाशेन दीत वाचता. म्हज्या जिवितांत तुवें वाट दाखयल्या. म्हाका सगळ्या वायटा विघ्नांतलो तुवेंच निवारला. तुजो संदेश दुसऱ्यांक दिवं, काळजीदारपणान उलोवं, पोट तिडकेन म्हजें काम करून तुवें म्हाका फावो केलें. त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो आडकोडी तुवेंच म्हज्या जिवितांत दिल्यात म्हूण हांव मानून घेता. ह्या आडकोडी वरवीं चिड्डोन उरूंक न्हय, पूण तुजे काकृतीन, तुजे कुर्बेन आनी तुजे पुतवेन फुडली वाट चलत रावूं. कांटे कुटे फातर पासून वाटेर आसत जाल्यार तूं म्हाका वाट करून दितलोय, हो म्हजो विस्वास दुनिया. भिरांत आसल्यार, खतरो आसल्यार तूं म्हाका निवारतलोय, हो म्हजो विस्वास दुनिया. सगळ्या देण्या पासून तुका आर्गां दिनवास दिता आसतना म्हाका जल्माक हाडलेले म्हजे आवय पासत तुका हांव आर्गां दिनवास दिता. सोपून गेल्ल्या म्हज्या बापाय पासत तुका आर्गां दिता. जांचे बरोबर हांव वाडलो त्या म्हज्या भावा भयणां पासत तुका हांव आर्गां दिता. शेजार सामारी तांच्या सांगाता जिवीत शिकलो तुका हांव आर्गां दिता. ल्हान तावन आतां पर्यंत जितल्याय जाणांनी म्हाका शिक्षण दिलां, म्हाका शिकयलां, जावं इस्कॉलान, कॉलेजीन वो जिविताचे दिसा हांव शिकयलां, तांचे पासून तुका आर्गां दिनवास दिता. म्हाका तुवें इश्टा मित्रां दिल्यान देखून तुका आर्गां दिता. तुजो वावर करूंक तुजी पोरजां तुवें म्हज्या हातांत घातल्या, ते पोरजे पासत तुका आर्गां दिता. वेगवेगळी आव्हानां तुवें म्हाका जिवितांत दिल्यात आनी तांचेर जैत व्हरूंक तुजी कृपाय दिल्या. देखून विस्वासान भरोन आनी बरवशान खुशाल जावन तुका आर्गां दिता. फुडल्याय म्हज्या जिवितांत तूंच वाट करतलोय, तूंच म्हाका फुडें व्हरतलोय, हो विस्वास करता. आनी म्हाकाच दुनिया तुज्या हातांत घालता. God will make a way where there seems to be no way. He works His way, we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holding close me to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way.
God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. Give love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे हे दिनवासणेचे भेटवणेन आयज करीत भाशेन ही भेट हांव म्हज्या जल्मा दिसाक 50 वर्सां बसता आसतना देवाक दिनवासून भेटयता. म्हज्या जिविता पासत, म्हज्या कुटुंबा पासत, म्हजे परजे पासत आनी म्हज्या वावरा पासत किरीत भाशेन उगडास करता. आयज म्हज्या सोपून गेल्ल्या बापायचो नाजारियो पेरेरा देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूं. म्हजी मामी फिलिपिना पेरेरा तिका बरी भलायकी फावो कर म्हूण आनी म्हज्या सगळ्या भावा भयणांक खेरीत आशिर्वादाच्या दिसाक मागता ज्या फामिलीन हांव जल्मलां आनी वाडलां. आयचें दुसरें इंतेसांव देवाक दिनवासून भेटयता. स्विझल झेवियर आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच सिस्टर जोविता आनी फ्रेया हांचेय पासत मागुया. आनी हेर सगळींची कोण आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात. आग्नेलो बरेटो आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा पासत डॉक्टर प्रमोद सावंत तोय आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी आमचें गोंय बरे भाशेन चलोवंक ताका फावो तितली कृपा आनीक बरें मन दी म्हूण ताचे पासत आमी मागुया. लेनीन आनी आना फेर्नांडीस आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळींची आयज आपलो लग्नाचो दीस आयज मनयतात त्या सगळ्या कुटुंबांचेर खेरीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावां भयणीनो, आयज एप्रिलाची 24 तारीख आनी आमचे पाजविगार फादर बॉलमॅक्स फिडेलिस पेरेराचो 50वो वाडदीस आमी समरवतां. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी ह्या देण्या वरवीं आमी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत शार्ती पावोवंक वावुरता. आपल्या बऱ्या स्वभावांतल्यान, हांसत्या मुखामोळांतल्यान, बऱ्या उतरांतल्यान आनी कोरणेंतल्यान तो आपल्या फामिलीक, इश्टांक, ताच्या लागशिल्यांक तशेंच दुसऱ्या भावा भयणांक उजवाडान भरता. एका याज्ञिकाक दर एका भावार्थ्याच्या काळजांत खेरीत जागो आसा. आमी संवसारांत जल्माक येता तें हो संवसार सोडून वचो पर्यंत आमकां एका याज्ञिकाची खूब गरज. ताचें वर्तेपण वळखून घेवन आनी ताचे वरवीं मेळोल्या सगळ्या बेसांवां खातीर देवाक दिन वाचुया. ह्या आमच्या फादर बॉलमॅक्सा उद्देशी आमकां जायतें बरें आयलां. हाचे पासत देवाक आर्गां दिवया. ताचे पासत मागूंक आमी सगळीं आयज हांगा जमल्या. हे मिसांत दोनया देवाक ताच्या देण्या खातीर दिन वाचुया आनी ताका बरी भलायकी आनी ताका जेजूच्या काळजा सारको याज्ञीक कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेता आसतना, देवाक दिन वाचता आसतना जायते पावटी आमी असुक्त पडल्या. हांवूय एक याज्ञीक कसो, तसोच एक मनीस कसो जायते पावटी असुक्त पडला. ह्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं काकलूत मागुया. सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान सारून, वायट करून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आयज पवित्र सभा सिग्मारंजिमचो बागयोन फिदेलिस याज्ञीक आनी रोक्त साक्षी हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. ह्या म्हज्या जल्माच्या दिसाक ताकाय म्हजे बराबर दवरून देवाचे काकलुतीन ताचे सारको याज्ञीक आनी रोक्त साक्षी जावंक म्हाकाय फावो कर म्हूण ह्या भेटेंत हांव मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुज्या मोगान पेटलेल्या बागयोन फिदेलिसाक भावार्थ परगडटना रोक्त साक्षांचो मुकुट दिवंक तुका बरें दिसलें. ताचे विणवणेन प्रिती मोगाचे बुनयादीर थारायलेल्या आमकां ताचे बरोबर
जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचें बोड वळखूंक फावो जावं. तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. सावलू सोम्याच्या शिसांक बेंकडावूंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्यान आपणाक मेळटीत त्या पातलावदारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक दवरून जेरुसल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानाक चीट दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे भोंवतणी स्वर्गावेलो एक उजवाड परजळ्ळो. तो दोन्नीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं दुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. त्याच बरोबर ताचे बरोबर प्रवेश कोत्ताले ते तोटोकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जमनीवेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यंत तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यंत ताणें कांयच पळोवंक ना आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत अनानियास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपल्या कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनानियास, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय, हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात ते रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें कोत्ता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनानियास म्हणलोलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना अनानियासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसल्यांत तुज्या भक्तांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात त्या विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक धरून म्हूण मुखेल याज्ञिका कडची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन भावार्थ्यां तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विंचून काडलोलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कळीत कोत्तलो. तेन्ना अनानियास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेच सावलूचेर आपले हात धरून ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका पोत्ती मेळूंक आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूंक तूं येतलोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलोलो त्या जेजून म्हाका धाडला. तुंयच्याच थंय सावलूच्या दोळ्यांतलीं कवळां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान गोठाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिसा बरोबर थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. सर्वेस्पराचें उतर. जबाब, सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब, सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात, सर्वय परजानो यावेक नांवाडात. जबाब,
सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची तीर खोशी, दयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब: सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार: मोजें मांस खाता आनी मोजें रगत पियेता तो मोजे सवे रावता आनी हांव ताजे सवे रावतां. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमणे शुभ वर्तमान. जुदेवामध्ये वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, अरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतावन देंवलेलो उंडो तुमच्या पुर्विल्ल्यांनी माना केलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफारनावान शिकयतना देवस्थानान म्हळें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. प्रिच्या बाबडीनो, आयज देवाक हांव म्हज्या जल्मा दिसाक दिनवासता आसतना कांय बरीं वाचपां आयच्या दिसाक मेळ्ळ्या. पयलें वाचप सावलू, जो पिडापीड दितालो पवित्र सभेक, ताचो एक भाशेन एनकावंटर जाता जेजू लागीं. जेजूक भेटटा आनी जेजू आपूण खूद ताका येवन मेळटा आनी ताचें जिवीत बदलता. उजवाड दिश्टी पडलो, सकल पडलो, परतून वयर काडलो आनीक ताका हिलींग मेळचे पासत अनानियासाचे बगलेक पावयलो आनी बरोय केलो. आनी बरें केल्या उपरांत ताका पाटयलो आनी होच तो सावलू पावलू जालो आनीक
जेजूचो खेरीत परगटणार, भोव करून विदेशांक, भोव करून जीं देवाचें उतर मानून घेवंक निबोर काळजाची जावपाक शकतालीं तांकां, भोव करून जांकां देवाच्या उतराची आस आसली, जाणां जावपाक सोदतालीं, सोत सोदतालीं तसल्यांक, आनी भोव करून आख्या संवसारांत आसतल्यांक, म्हणल्यार जावं ते पॉलिटिकल मनीस, जावं सोशल मनीस, ओ शिकलेले मनीस, ओ सादे मनीस, कसलेय ते जावं, सगल्यांक जेजू दिवंक सावलू आसलो तो पावलू जावन सगल्याक गेलो. आनी जेजू जिवीत दिता. ह्या दिसांनी आमी जुवांवाचें शुभ वर्तमान 6वें आवेस्वर हाचेर नियाळ करतले. आनी ह्या 6व्या आवेस्वरान आमी खेरीत भाशेन जेजू स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो, आनी हो जिवो उंडो आयज आमकां दिल्लो आसा. व्हड देणें. जायते फावटी आमी म्हणटा हाच्याहून व्हडलो आनीक हाच्याहून व्हडली मिलाग्र ना. जाल्यार ही मिलाग्र सदांच ह्या आल्ताराचेर म्हज्या हातांनी करूंक म्हाका फावो जाता, देखून हांव देवाक दिनवासतां, आर्गां दितां, खुशाल जाता. म्हाका आनी म्हज्या याज्ञीक भावांक हें देणें दिलां. ह्या मातलोल्या हातांनी आमी किरकोळ, आमी ओसोप, जायते फावटी वस्तू समजना, जायते फावटी जायना, जायते फावटी भिरांत दिसता, जायते फावटी पातकान पडटा, तरूय आसतना ह्या मातलेल्या हातांनी जेजू जिविताचो उंडो, स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो, जो बापान आमकां दिला, ताका जो कोण खाता, ताका जो कोण शेवता, तो सासणांक जियेतलो. हें सासणाचें जिवीत मेळचे पासत दर दिसाक ह्या आल्ताराचेर हो उंडो, सर्गीचो उंडो दिवपाक आमकां दिल्ले पदवे पासत हांव देवाक आर्गां दिता. आनीक जेजूकूच घेवन फुडलीं पावलां मारपाक आमच्यान सगल्यांच्यान जाता. न्हयच फकत याज्ञिकाच्यान, पूण सगल्यांनी, सगलीं जीं कोण क्रिस्ताक मानून घेतात, जीं कोण क्रिस्ताशी येतात, जो कोण म्हजेशी येता ताका हांव केन्नाच परो घालचो ना. हीं उतरां जेजून आमकां सांगून दवरलेलीं आसा. जो कोण म्हजें मांस खाता तो केन्नाच मरचो ना. जो कोण म्हजो रगत पियेता ताका केन्नाच तान लागची ना. तर ही सगळी बासावणी आमकां जेजून केल्ली आसा, ती खरेपणी म्हज्यान जाल्यार सांगूंक जाता, खात्रेन सांगूंक जाता. वय आयज पासून ह्या आल्ताराचेर हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवन इतलीं वर्सां म्हज्या याज्ञिकपणान सादो उंडो आनी दाकांचो रोस जेजूच्या मांसा रोगतान बदलून तो शेवून आयज पासून खुशालकायेन म्हजें याज्ञिकपण जियेता. आनी देखूनच म्हज्यान तितल्याच गर्वान सांगूंक जाता. वय हीं उतरां जीं पवित्र पुस्तकान बरयल्लीं आसात, जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान ह्या दिसांनी आमी 6व्या आवेस्वरान नियाळ करता, आनी सगलीं सारकीं म्हज्या जिवितान हांवें अणभवल्यान आनी तुमच्याय जिवितान तुमी अणभवल्यान हाची म्हाका खात्री आसा. तर आयच्या दिसाक हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागुया. आमकां जण एकल्याक देवान मिसांव दिवन धाडल्यान, जशें भाग्योन पावलू ताचें परिवर्तन केल्या उपरांत, ताचें कन्वर्शन जाल्या उपरांत एक हातयार तो देवाच्या हातान जालो, तेच भाशेन आमकांय जण एकल्याक मिसांव दिल्लें आसा. म्हाकाय मिसांव दिल्लें आसा, तुमकांय मिसांव दिल्लें आसा. तर सगल्यांक आमकां जें मिसांव दिल्लें आसा, देवाचें राज सगल्यांक पावूंक, सगल्यांक जिवीत दिवंक, आनी हें जिवीत सुबापणी सगल्यांक दिवंक आमच्या उतरांनी, आमच्या कोरण्यांनी, आमच्या शिकोवणेंतल्यान आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आमी तें दुसऱ्यांक पावूंक आमकां सगल्यांक ही कृपा दी म्हूण हे भेटेन मागुया. सगळीं उबी रावया. थोडीशी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या जिवितांत आयलोल्या काळोखी घोडितांनी आमच्या याज्ञिका वरवीं तूं बापा आमकां मार्गदर्शन फावो करताय, देखून आमी तुका आर्गां दिता. Amen.
संवसाराचो आनी पिडेस्तांचे माखणेचो संस्कार दिवंक आमचे यादनीक तयार आसतात बापा. ह्या तांचे निसुवार्थी जिविता खातीर आमी तुका दिनवासता. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या यादनिका वरवीं दर दिसा मिसाची समोरमणी तूं आमकां फावो करताय. तूंय आमकां तुज्या उतराचो बरो चोरो फावो करताय आनी तुज्या मासा रोगतान आमकां पोसताय. हे उचा मोलाचे देण्या खातीर आमी तुका वाखाणटा. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. जेजू बऱ्या गोवळ्या परी आमच्या यादनिकांनी पोरजेची बरे तरेन सेवा करूंक आनी पोरजे सवे दोयाळ आनी समजिकायेचे ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आयज आमच्या पाद्री बिगारा बोल्मेक्साचो वाडदीस आमी समोरमता. देवान ताका राखूंक आनी सांबाळूंक आनी ताच्या मुण्यारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमचे फिरगोजेंत कितलेच यादनीक येवन गेले. ताच्या हातांतल्यान आमी संस्कार घेतल्यात, बरी शिकवण आनी मार्गदर्शन घेतलां. तर संपून गेल्ल्यांक सासणाचें सूख आनी जिव्यांक कुडी ओतम्याची बरी भलायकी मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं स्विकार कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तुका जाय ती भाशेन तुका जाय तेन्ना ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटर डे वेळार गीत घेऊया. गीताचा C43. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा देवा, तुजे पदवेन आनी दोयाळपणान दीस आनी काळ तूंच चलयताय. तुजे कृपेन म्हाका फावो जाल्ल्या मुणयारपणांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या दानाच्या बळान तुजे परजेचें आनी यादनिकांचें
काळीज मोगान चलय. अशें गवळ्याक हिंडाचें विधेयपण तशेंच हिंडाक गवळ्याची जतन केन्नाच उणी जायना जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. खुर्सार आपले बलिदाना वरवीं आदल्या योजनाक ताणें सपूर्णाय दिली आनी आमची सोडवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातान वपून दिवन तो खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलभार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवंत बापा आनी फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. जे काकुते अंतरल्या सुमेस्तांक जे मुखामळाक प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत कर आमी मागता अशें भाग्योत आंकवार मारी देयाची मागीर संगाती भाग्योन झुजय जपोती भाग्योन दोत्तां सर काळी तुका मानुल्यान ते सगल्या सातां भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दिता ही सांगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सुरपदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाक आर्गां दिनवास कित्याक आमकां जिविताचो उंडो ताणें फावो केला आनी आमचें जिवीत सुबापणान जिवंक आमकां आशिर्वाद दिला. देवाक दिनवासून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेवये पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं सगल्या शेगुणाचो ओरोंब आनी सपुर्णाय ह्या गुटान वांटो घेतलेल्या वरवीं तुजे कृपेन जें कितें सारकें तें करून आनी खरें तें परगटून भावार्थ्यांक कुरण्यांनी आनी शिकोवणेन तुजे वाटेन चलूंक फावो कर म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक नांवां काडनासतना कोणाकूय पॉयंट आवट करनासतना देव बरें करूं म्हणटा. आयज म्हजे पासत मागूंक तुमी हांगासर हाजीर जालीं. खेरीत भाशेन आमचे याज्ञीक भाव आयज पयसतावन आमचे मिसाचे भेटेन म्हजे बराबर मिसाची भेट भेटूंक आयले, देखून तांकांय दिनवास. आनीक आतां मीस जाल्या उपरांत
आयज ऑर्गन डोनेशन करपाक तुमी जायतीं जाणां प्लेज कोत्तली म्हूण हांव रावता. हांवूय प्लेज कोत्तलो म्हजे ऑर्गन्स. मोहन फावंडेशन हांगासान गेब्रियल पेरेरा आनी ताचे सांगाती आसात भायर आसतले जाल्यार आमची ती फॉर्म्स भरून कार्ड्स जे आसात ऑर्गन डोनर कार्ड तेंय आमी आयज कुशालकायेन घेवन आमच्या ते बोळसांनी आनी जुंय जुंय आमी भोव करून ट्रॅवल जाता आसतना ते आमी कॅरी करचें. आनी सगल्यांक तुमकां जीं कोण आयज खुशेमनान मुखार सरतलीं तुमचें दान दिवंक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचेर आशिर्वाद मागता. आनी तशेंच फाटीं उगडास केल्लो तसो समजता तुमी कसल्योच वस्तू हाडूंक ना म्हण आयज. आनी आजून पासून कोणें हाडपाचें चिंतलां जाल्यार मातशें ती आयडिया कॅन्सील करची. आनीक चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हाचो एकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची देणगी घालपाक जाता. जें तुमकां कळयलां तशें हे दुडू आमी खेरीत भाशेन वापरतले. ज्यो लिगल केसीस आमकां एनवायरमेंटल प्रोटेक्शना पासत झगडच्यो पडटात आनीक जायते आमचे एक्टिविस्ट ह्यो केसी झगडटात तांचे पासत ते वेतले. आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सुर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. गान घेऊया E12 पेज 84 E12. She